गोयच्या इतिहासाची साक्ष दिवपी जायते वास्तू ओल्ड गोवा आसात. तांचे संरक्षण करपाचो सरकारचो यत्न. मात फाटल्या कांय वर्सांत ह्या वास्तू लागीं अतिक्रमण जायत आसा. ह्या फाटभुंयेर ओल्ड गोंयच्या युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायटी खातीर सरकारान मास्टर प्लॅन तयार करचो म्हणून सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीची मागणी. तुम्ही जाणा वर्ल्ड हेरिटेज सायट ही गोंयांत एकूच सायट आसा ओल्ड गोवा आनी थंयसर आमचो गोंयचो सायबूय बी आसा. जाल्यार थंयसर आयज पर्यंत मास्टर प्लॅन जावना. दुसरें म्हळ्यार रिजनल प्लॅनाचेर 300 मिटर्स जो बफर झोन आसा प्रोटेक्टेड अँड रेग्युलेटेड 1 आनी 2 तोवूय बी रिजनल प्लॅनाचेर टील डेट डिमार्केट करूना. म्हणटच आमचो सरकारा लागीं डिमांड आसा की येता तें एक्सपोजिशन सेंट फ्रांसीस झेवियराचें 2024 हे येवच्या आदीं हो मास्टर प्लॅन तयार करचो. सो आमचो डिमांड हा मास्टर प्लॅन आरपीचेर पडपाक 2021चेर आनी तसोच आमचो बाफर झोन डिमार्केशन जावपाक आमी गव्हर्मेंटाक जानेवारी पासून टायम दिता. तो हो प्रोसेस स्टार्ट करपाक इमिजिएटली हो प्रोसेस स्टार्ट जावपाकूच जाय आनी बाय जानेवारी पासून हो स्टार्ट जायना जाल्यार आमी आख्या रस्त्यार येतले. But why are everyone only targeting old Goa? पयलो येयलो गार्बेज येयली, मागीर बंगलो येयलो, ओके. आतां लेटराइट प्रोजेक्ट येता. Why only old Goa? There are so many places. Go there. So for this reason, a master plan is required. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.